बरो दीस हांगा हाजेर आसले आमचे सगळे एक्स चेअरपर्सन आनी आतांचे कल्चरल सगळे इंजिनियर्स प्रेस गांवचे सगळे मानेस्त बांदोन भयणां म्हाका दिसता आमगे कामील बाबान आनी बाबा निलिशान आनी बाबा बल्लभान हें सगळें सांगलां हे ड्रेनेजे बद्दल. आनीक आमदार जालो 3 वर्सां जेन्ना पयलो आमदार जालो हांवें हो प्रपोजल मांडिल्लो. बट तेन्ना PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल कितें आशिल्लें की तेन्ना ड्रेनेजा आमकां फंड्स मेळनासले. तेन्ना मागीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान MLA फंड म्हूण काडलो. तेन्ना MLA फंडांतल्यान हो प्रपोजल घायलो आनी ऑलमोस्ट आतां मोर दॅन 35 लॅक्साचें एक काम फ्रॉम मार्केट टू द पुलीस स्टेशन आमगेलें जें एक्झिस्टींग पयलींच्या पुलीस स्टेशनाक तितलें लांब हें काम आमी सँक्शन करून गेलां आनी आमकां कालीच ऑर्डर मेळ्ळ्या. एक्चुली मार्च एप्रिला सगळें जाल्लें प्रोसेस बट 1-2 म्हयने मातशें डिले जालें बिकॉज ऑफ द अदर प्रोसेस वीच हॅज टू बी टेकन. आनीक म्हाका दिसता आनी एक दुसरी गोश्ट सांगता मुद्दम आतां पावसा स्टार्ट केल्यार एक सायडीन बरें काम कित्याक हो उदकाचो फ्लो आहा तो सारको कळपाक बऱ्या पडलो. नाल्यार आज आमी ड्रेनेज केली ड्युरींग समर गिमाक आनी मागीर उदक वचना जाल्यार तें कळपाचें ना. म्हाका दिसता हे टायमार हें सारको टायम हो करपाचो कित्याक उदकाचो फ्लो आनीक हें जें काम आयकलें पूण ऑलमोस्ट 35 इयर्स पयलीं जाल्लें मागीर थोडे वर्सां हें ड्रेन साफ जाली आनी आतां आयकलें पूण कितलीं वर्सां जालीं हे ड्रेनेज केन्ना साफूय करूना उदक चोकप जातालें. आनी लोकांक उलोवपा न्हू सोंपें जेन्ना हांवें काल एक कडेन म्हणलें सत्तेर आसतना काम करता सारकें सत्तेर ना पोट्रेच मागीर जायत उलोवपाक शकताय. आपणाको जाता तेन्ना कोण काम करना जायते केपेकाराक म्हाका दिसता फोटो येयले इतलीं वर्सां सगळें कोताच म्हळें बट कांय करूना कोणाकूय दोश दिना. बट हांव सरकाराकूय देव बरो करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें ही सारकी गरज आहा विदीन अ वीक ही गॉट द फायल आनी तें सँक्शन करून आमकां दिलें सो देव बरो करूं म्हणटा. आनीक खरेंच केपेकारांचो आसलो आदार मेळटलो एसली काम कामेलां चलता पण मातशे लोकांक थोडे दीस त्रास जातले बट लोकांक सोंसमून घेतले कित्याक हे 15-20 दिसां लागून मागीर आमकां उदकान भरपाचें उदक फ्लडींग जावपाचें आनी हे प्रॉब्लम आसपाना. सो सगळ्यांनी समजून घेवचें आनी आमगेलें हें काम बरें करून जातलें म्हणून सोजमता आनी एक फावटी सगळ्या केपेकारांक देव बरो करूं. आमदार जे प्रायमरी हेल्थ सेंटरा कडेन वर्सान वर्स वॉटर लॉगिंग जाता वर्सान वर्स आतां क्रॉस ड्रेनेज सुद्दां मारले तांच्यांनी परत सुद्दां जाता. ना आमी आमगेलो AE आहा बाब रोहन आहा ताकडे उलयले आनी वी हॅव टेकन अप द इशू जाता ते ताबडतोब आमचें प्रॉब्लम सॉल्व करतले. हांव हेंच सांगता उदक पास हेच वर्सा पडला आयकल्लें प्रमाणे इलेक्शना पयलीं वर्सा खंय तेन्ना फर्स्ट टायम पास पडलो गोंयांत तेन्ना सुद्दां बीन दिल्ल्यो तशें करून पयले फावटी आतां पास पडला केप्यां इतू वर्स पास पडना इतू वर्स थिंग ड्रेनेज उदक बननासलें हें आम जाल म्हणटरी सगळे पॉयंट दाखयता इतले वर्स कित्याक दाखयनासलें आम जान हें कोण दाखयलां आम तोंडाचेर फटाश मारलें आम उलोवन दाखयलां आम काम कोण दाखयताय दर ऑपोजिशन हांव काम करिता हेंच जायना मुगे कडेन रुलिंगाक 10 दिसां जाल्यार मुगे कडेन 15 दिसां जाता आसलें बट काम जाता. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बेटर लेट देन नेवर. आमी काम तरी लेट जालां बट केलां कोणा सुणा 20 वर्स काडलें. 30-32 वर्सां पयलीं बांदिल्ली नंतर मानेल आमचो एक्स चेअरपर्सन मानेल कुलासान केल्ली. आतां ती खूब जाणां सांगून प्रयत्न केले पण आमदार जेन्ना निवडून आयलो तेन्ना आमी ही प्रपोजल सगळ्यांक सांगिल्लें की ताणें खूब एफर्ट्स घाले हांगा PWD मिनिस्टर पसून आयिल्लो तेन्ना ताणें ताजे कडेन उतर घालें मागीर आज करता फाल्यां करता म्हण लास्ट आफ्टर ऑल ताणें हें बरें करून काम केलां 10 जाणां बरें कितें उदक उरता पळय न्ही तें सगळ्या बऱ्या खातीर कित्याक आमी हॉलिकसा शिकतना उदक भरताले तेन्ना ही केल्ली म्हणजे जवळ 35 वर्सां जालीं पूण हांव परत एक फावटी आमदाराचें खूब उपकार आनी देव बरो करूं म्हणटा की ताणें असली जी गोश्ट आसा ती मनाक घेवन रोखडीच करता तो आनी ताका लागून ताका परत एक देव बरो करूं. आनी फाटलीं एक 4-5 वर्सां उदक जेन्ना भरताले तेन्ना तुका आमचो गांवचो जे तागेलो मानेल कुलासा तो एकलो आयलो तो आपल्यालो पर्सनल लेबर निवळ करून तें उदक वचपाक वाट दिताले. आतां खुबशे पयलो हांवें येता बेश्टे येता ओपन करतात आनीक फोटवा तेजेर पूण जें कितें खरी गरज आसा ती आमदार विचार करता आनी विचार करून आमदार ताजेर ते तोडगो काडटा. ताका परत एक फावटी आमदाराक देव बरो करूं म्हणटा आनी आमदार सदांच आमचे अशेंच कितें 10 जाणां बरें जाता तें करतलो हाजी मातशी म्हळ्यार दुबाव ना. आनी हे केपें नंबर 1 करपाक ही तागेली खुबशी सुरवात जाली आसा. आतां लोकांक ताका कळपाक जाय की आमदार निवडून येवन कितें कितें गरज जाल्यार कितें कितें आसा म्हणटे की ड्रेनेजी जालें फाल्यां तागेलें न्हंयचें एक प्रपोजल जाला तेंय करतलो तो खुबशे आसा ताजे कडेन प्रोजेक्ट ते करतलो. शिमटरीचें केलां खूब तरी शिमटर हें केल्या म्हाकाय बी ताणें शिमटरी खातीर खूब एफर्ट घाल्यात कांय गोश्टी उरल्या ताका लागून उरला ते ताका लागून आमदाराक देव बरो कर म्हणटा आनी परत एक फावटी अशेंच आमकां तो करता म्हणून हें करता. हांव चड हॅप्पी कित्याक जायत्यो वर्सांनी हेका हात घायल्ले
जायत्या वर्सांनी कित्याक 10-15 वर्सां जालीं हें कोणें करूंक ना आनी मातशें न्हूच्या वेळार अशें पडलें तें कित्याक ह्या पावसा लागून पूण तरी म्हाका हें आहा गॅरंटी आहा की कामील तें कोत्तलो म्हूण तेचे भाशेन आनी इतलें म्हणजे सांगपा म्हणून इतलें कित्याक इतल्या वर्सान ताका हात पडलो आनी सायडीपड लोक कोण आहा तेणी बी ताका मातशें सहकार करचो कितें घालपा डंप करपा हें करपा इतलें म्हणजे तें सांगून आनी चड देव बरें करून कित्याक हात घायल्ले एंटम सर इंजिनियर आमचो भवन आनी आमची कावन्सिलर सगळे एक्स कावन्सिलर आनी आमचे सगळे एक भाव आनी जायतीं जाण हांगासर आसात ती सगळ्यांची एक इच्छा जावन आसली की ही ड्रेनेज जावपाक जायते पावटी हांगासर उलयता जायतना पूण करपाचें कोण चिंतिना हांव पयलो सुद्दां आमदाराक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा आनी गव्हर्मेंटाकूय म्हणटा कित्याक सगल्या आमदारांक ताणें तेंचे मार्फत तांकां काम करपा खातीर फंड्स दिल्ले आसा आनी त्या खातीर ह्या आमदारांक जाय थिंगा काम करपाक मेळटा आनी म्हाकाय दिसता त्या फंड्सांनी आमच्या आमदारांनी एक टेंडर काडलो आनी म्हजी वीश आसली हिंगा बरेंशें जावपा म्हणून देखून हांवें आमदारां म्हणलें जाता जाल्यार तो टेंडर म्हाका दी हांव बरेंशें करून करतो म्हणून पूण आमदाराची मिस्टेक ना म्हण इंजिनियराची ना ते टेंडर जाल्ले म्हापसाक पूण ते भायर सावन येता ते पास जाता म्हळ्यार जायतो टायम जाता आनी जायते टायमा लागून तो माय लागलो मदींच आनी माय लाग तरी ते कामदार आसात ते जावं क्लार्क जे आसात ते लिवेर वयता आनी त्यो फायल तेंचे एकल्या मेजाचेर एक 10 दीस 15 दीस उरता तेका लागून तो लेट जालो पूण मदें कोण पयर एक दीस बारीकसो मोर्चा काडलो आयकलां हें अशें शुद्ध फोडटा आनी आमदाराक क्रिटिसायज केलो तें 1 नंबर जालो म्हण आयज हिंगा केप्यां काम 1 नंबर म्हणपा तें 1 नंबर हिंग बुडलो म्हणून हें जालें आनी तेजेर एक इश्यू जालो तेन्ना आमदाराचो गुन्यांव हातूंत कांयच ना म्हण इंजिनियराचो ना पयल्या मेंटेनन्सा खातीर डिपार्टमेंटान बारीकशे डिविजनान बी पयशे येताले साफ करूंक आतां आयकला त्या प्रमाणे ते पयशे ना म्हणून लेबरूय नाय हे आमगे आनी सब डिविजनान लेबर लेखून नाय एक खोळी उसपी म्हणटा म्हळ्यार ते आमदाराक पडटा नाजाल्यार ते कावन्सिलरांक पडटा ते पयशे ना म्हण ते तशेंच उरता पूण ही खोळी आतां आमदारान काडून आमदाराक कारलासान देव बरें करूं म्हणटा हांव टेंडर काडून आनी उरलेले करून ताका संदी मेळची म्हूण Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.